नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। अणशी घाटार महामार्ग समेत डोंगर कोसळून घेवन एक म्हयनो जालो, पण अजूनही दुरुस्ती केल्लो नाशिल्लो। पांयवाट तरी करून दिया म्हणून स्थानीक लोकांन विनंती केल्यार बी प्रयोजन जालें ना। जाल्यार जिल्हा केंद्राच्यान संपर्क ना जाल्ल्यान 10-15 समस्या उबी जावन सद्याक तात्पुरती तरी रस्तो निर्माण करूंक स्थानीक लोक मुखार येयलात। आता JCB मार्फत कोसळील डोंगर काडचे कामगारी सुरू जाला। जुलै म्हयन्याच्या अखेरेक पडील खूब पावसान कारवार बेळगांव संपर्क करचो सदाशिवगड औराद राज्य महामार्गाचेर डोंगर कोसळून पडलो। महामार्ग समेत डोंगर सुमार 100 फुटांपेक्षा जास्त अगड कोसळिल्ल्यान संपूर्ण संपर्क तुटलो। इतलेंच न्ही, पांयवाट बी करूंक कश्ट जाले। महामार्ग ना जाल्ल्यान जोयडा, दांडेली, हळयाळ भागाचे लोक त्रासात शिरकलात। तशेंच धारवाड, बेळगांवच्यान दूध आनी भाजीपालो घेवन येवची वाहन बी येवंक साध्य जाते ना। मुख्य म्हणल्यार जिल्हा केंद्र कारवारात आशिल्ले ऑफिस, हॉस्पिटल, कद्रा KPC, कैगा अशे अलग अलग भागात कामाक वयतल्या लोकांक त्रास जाती आसा। डोंगर कोसळून घेवन महामार्ग संचार बंद जाल्ल्यान जोयडा, दांडेली भागाच्या लोकांक हेकांतल्यान कारवार संपर्क करूंक जातेत ना। तशेंच रामनगर गोवा संपर्क करचो रस्तो बी बंद आशिल्ल्यान मदीं शिरकलात। येल्लापूर रस्त्यान कारवार येवंक सुमार 80 किलोमीटरापेक्षा जास्त येवचें पडटा। तेजेन अणशी घाटाच्यान पांयवाट तरी करून दिया म्हणून जोयडा, हळयाळ, दांडेली लोकांन जिल्हा प्रशासना कडेन विनंती केल्ली, जाल्यार अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी मनार घेतेत ना। लोकप्रतिनिधीक बी अधिकारी लोकांन चूक म्हायती दिला की रस्तो सारके करूंक खूब त्रास आसा म्हणून घेवन। तशेंच अधिकारी बी तज्ञ लोकांनी टीम येवन घेवन पळोवन तेमी रिपोर्ट दिले नंतर रस्तो करूंक क्रम घेतले अशें सांगून दिवस दुकळटे आसात म्हणून घेवन स्थानीक प्रमुख मंगेश कामत हेमी सांगतात। अणशी घाट माती कोसळून एक महिना जातो। एक महिन्यापर्यंत हा कोणी विचार केला नास्ती खबर जाऊन गेला आमचा ह्या हांगाच्या रस्त्याक लागून। ह्या वटेन पयल्या गोंया बंद, त्या वटेन पळयलें बेळगांवचें बंद, त्या वटेन पळयलें येल्लापूर वटेन तो बंद जालो, तो रस्तो बंद, सगळ्या वटेन बंद करून एक महिना जाले तांकां विचारचें कोण ना। जोयडा तालुक्यात म्हणला इकडे कारवारवाल्याकी बी संबंध ना, तिकडे बेळगाववाल्याकी बी संबंध ना। ते जोयडा म्हणजे की इलेक्शनच्या टायमार येऊन विचारता। आता महिनाभर येदो मोठा हायवे बंद झाला, एक माणूस विचारला, आमचो ZP मेंबर स्वतः आपल्या खात्यात मिशीन हाडून काम उभं राहिला, ताका लागून आम्ही सपोर्ट करू जाय। दिसात रस्तो क्लीन केला 10-15 JCB लावून, म्हणून हो महिना झाला हांगा येऊन कोण विचारिना। कोणाकच गरज ना सारखे जाऊन गेलं ह्या रस्त्याच्या बद्दल। आता पळया देशपांडे साहेबाक जाऊ, रुपाली नायकाक जाऊ, सतीश साहेबाक जाऊ, आनंद अष्टोडकर जाऊ, शांता बांदेकर, एकच तांकां काय कळलें ना, ह्या घाटाक 4-5 कडे पडला, 100 मिटराक पडला। हांगा येऊन स्वतः ह्या जाग्यार पळयल्ले खूप कमी लोकांक म्हणून त्रास जालो हांगा। आणि ऑफिसर लोकांनी तांकां जाय म्हणून वाट वेगळी दाखयली। अशें केलें अशें जाता आपण कोणी सांगू ना। हे आम्ही स्वतः येऊन पळोवन घेवन जाता म्हणून आम्ही ताका AEE आणि इंजिनियराक सांगले, मुसा कोण तो इंजिनियर ताका सुद्धा सांगले, सर अशें जाला करूया। हे जायना, धारवाडच्यान येवं जाय, हुबळीच्यान येवं जाय, तेमी दोग जाण पळोवन गेला, बेंगळूरच्यान येवन तेणी रिपोर्ट दिवं जाय, तेच्या नंतर काम करतले अशें सगळे आमकां नाकाशलेले सगळे सांगले। पूण करूंक हेल्प करूंक कोण एकलो बी येवन। जिल्हा मंत्री, जिल्हा प्रशासनाक कितलेय बी विनंती केल्यार बी कितें प्रयोजन जालें ना। तेजेन लोकांन सगळ्यान मेळून घेवन JCB हाडून घेवन रस्तो करचे कामाक हात घायलात। सोमवार सकाळच्यान रस्त्याचें काम करूंक सुरू केलां। सुमार 50पेक्षा जास्त स्थानीक लोक मुखार रावन घेवन काम करून घेते आसात। संबंधीत डिपार्टमेंट तशेंच लोकप्रतिनिधी हेमकां रस्तो निर्माण करूंक कितले तरी विनंती केल्यार हेमी दुर्लक्ष करते आसात। तेजेन लोक सगळे एकत्र जावन घेवन रस्त्याचें काम करूंक सुरू केलात। कोणाल्या भरवशाचेर रावचे पेक्षा स्वता काम करून घेयले बरें म्हणून घेवन ह्या लोकांक दाखोवन दिलात। होन्नावर तालुक्याच्या गुणवंती हांगा एक गायीक 4 लोकांन अर्टिगा कारीत घाण होईल घटना घडली आणि ही घटना CCTVत रेकॉर्ड जाला। आयताराक सकाळी उजवाडतना अर्टिगा कारीचेर येयले 4 अपरिचीत लोकांन गुणवंती हांगा एक हॉटेला मुखार बशिल्ल्या गायीक धन कारीच्या डिकेत घालन फरार जाले। हे दृश्य हॉटेलाच्या CCTVत रेकॉर्ड जाला। हेचे बद्दल पोस्ट मास्टर मंजुनाथ याजी हेमी पोलीस कंप्लेंट दिलात। कंप्लेंट घेयिल्ल्या पोलिसान गाय चोरच्या चोराली शोध सुरू केला।
0.85% पॉझिटिव्हिटी रेट आशिल्ल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बी कोविड नियम पाळून शाळा आणि कॉलेज आयच्यान सुरू जाले. तशेंच विद्यार्थ्यांनी बी उमेदीन शाळेत पावल दवरले. गेल्ल्या 1.5 वर्साच्यान संपूर्ण बंद आशिल्ली शाळा कॉलेज सुरू करूंक अखेरेक सरकारान परवानगी दिली. कोविड नियम पाळून घेवन शाळा कॉलेज उगडूंक सरकारान सांगला. तेजेन उत्तर कन्नड शैक्षणिक जिल्ह्यात 189 आणि शिर्सी शैक्षणिक जिल्ह्यात 175 हायस्कूल तशेंच 99 पदवीपूर्व कॉलेज सुरू करूंक सगळी तयारी करून घेयली. कारवारात आज सकाळी उमेदीन शाळेक येयल्या विद्यार्थ्यांक स्वागत करूंक शाळेक तोरण आणि बॅनर बी लायले. शाळेत आणि कॉलेजात विद्यार्थी क्लासाक वयचे पयले थर्मल स्क्रीनिंग, सॅनिटायझर, मास्क हे सगळे उपयोग करून घेवन वचूंक सांगले. एक क्लासात 20 विद्यार्थीक मात्र अवकाश. तशेंच थोड्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन क्लास बी अजूनही चालू आसात. Every day you have to bring your own water bottle, then you have to carry extra mask in your bag as well as sanitizer. But at the same time you have to take precautionary measures. In a pandemic situation, okay, we have got the permission to start classes. We are happy about it because we also need you here. You should form a line. We will be checking your temperature and in case if you feel measures are very important for everybody. Each one should take care of ourselves now, and we should be very positive, Atmanirbhar. Yes. केंद्र सरकारान लागू केल्लो HUID कायदो फाटी घेवन आग्रह करून आज कारवारात दैवज्ञ भांगर आणि चांदी व्यापारस्त संघटनेन जिल्हाधिकारी मार्फत केंद्र सरकाराक अर्जी दिली. कारवारचे भांगर आणि चांदी व्यापाऱ्यान आज तेमगेले दुकान बंद करून DC ऑफिसा मुखार येवन थोडे वेळ रावन केंद्र सरकारान लागू केल्लो HUID कायद्याक विरोध केले. परंपरागत भांगर आणि चांदयेचो व्यापार करून ग्राहकाल्या विश्वासाक पात्र जाल्ले आशिल्ले आमकां केंद्र सरकारान लागू केल्लो HUID कायद्यान अन्याय जातीत आसा. HUID कायद्यान दागिन्याची सुरक्षता आणि भांगराची डेटा गुप्त रावना. तशेंच ग्राहकाक दागीन बदल करूंक बी साध्य जायना आणि दागीन विकील दुकानाचे माहिती मेळना. तेजेन हो कायदो फाटी घेवंक जाय म्हणून तेमी मागणी करून अर्जी दिली. गेल्ल्या 3 दिसांच्या लॉर्जात रूम घेवन आशिल्लो एक व्यक्ती गळपास घालन गेल्या परिस्थितीत मेळिल्ली घटना आज कारवार शहराच्या BV रेसिडेन्सी लॉर्जात नजरेक पयली. आंध्र प्रदेश अनंतपुराचे वासी B मारुती हेमी गळपास लायिल्ल्या स्थितीत मरण पाविल्लो व्यक्ती जावन आसात. गेल्ल्या 3 दिसां फाटीं लॉर्जात रूम घेयलो हो व्यक्ती आयताराक सकाळी 10 वाजता सुमार रुमाच्यान भायर येवन घेवन परत रुमांत गेल्लो लॉर्जात आशिल्ल्या लोकांक पळयलात. जाल्यार आज सकाळी रुमाचें दार ओपन कन्न जाल्ल्यान खिडकेंतल्यान पळयलें तेन्ना हो व्यक्ती गळपास घायिल्ल्या स्थितीत आशिल्ले कळून येयलें. जाग्यार पोलीस येवन घेवन पळयले. ह्या व्यक्तीन आत्महत्या करून घेयला की खून जाला हे अजूनही कळून येयलें ना. शहर पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दर्ज जाला. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 46 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 4, अंकोला 11, कुमटा 11, होन्नावर 6, भटकळ 7, शिर्सी 2, सिद्धापूर 1, येल्लापूर 4 केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 54,410 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिल्ली. त्यापैकी 53,321 लोक ट्रिटमेंट घेवन बरे जाले आणि 331 लोक अजूनही ट्रिटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 758 लोकांले मरण जाला. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.